पावसान विसव घेतलो तरी पावसाक लागून खुबशा पोरण्या वास्तूंक मार बसला। चडशी मातयेची घरां पोरण्यो बिल्डिंगो फुगल्यात। ताचे परिणाम हळूहळू दिसूंक लागला। मडगांव गांधी मार्केटांतल्या रॉयल लॉजाचो एक भाग कोसळ्ळो। तुमचें कितें नुकसान जालां? नुकसान टॉयलेट बाथरूम आतां मी कशें सांगू इच्छिता हांव काम करता। तुमचे कोण कामगार कोण आशिल्ले ते वाटेचे? ना 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 कोण नाशिल्ले? तशें आमी स्पॉटार वयले ऑब्जर्व केलें कितें थोडो पार्ट आसा बिल्डिंगेचो तो कॉलेप्स जाला। सो आनी जी आसले जी कॅज्युलिटी कांय नाशिल्ली। सो आमी इमिडिएटली कितें केलें बिल्डींग जो रावताले शॉप्स बीन आसा पळय तें भायर सर म्हणलें आनी बिल्डिंगेक आमकां वेकंट केलो। मडगांवांतले डेंजर बिल्डिंगेचो सर्वे सारकोच जाल्लोच ना म्हूण मडगांवचे शॅडो कावन्सिलाचो दावो। जे लिस्ट 2012-14 12-13-14 ह्या काळान जे लिस्ट ड्रॉ केल्लें ऑफ 18 स्ट्रक्चर्स वीच आर पोजिंग डेंजर टू पब्लीक लायफ अशें म्हण एक लिस्ट डिक्लेअर केल्लें जे स्ट्रक्चर्स केन्ना पडपाक शकता अशें म्हण। आनी आयरोनिकली हें जे स्ट्रक्चर आज पडलां तें त्या लिस्टान ना। आनी त्या टायमारूय बी 2013-14 त्या टायमारूय बी आमी एक चार्ज केल्लो की हें जें लिस्ट ड्रॉ केल्लें ओटरी स्ट्रक्चराचें त्या टायमार तें लिस्ट पळोवपाक गेलें जाल्यार रियल इस्टेट जे लोकांक रियल इस्टेट इंट्रस्ट आसा तसलीच बिल्डिंगां त्या लिस्टान आशिल्ली अशें आमी दिसून आयिल्लें। दुसरे वटेन हुंवारांत हाताभायर गेल्ली परिस्थिती जाग्यार घालूंक सगळ्याच पावंड्यार यत्न चालू आसा। भुरग्यांची पुस्तकांय हुंवारांत पेड्यार। मुख्यमंत्र्याचे कचेरेंतल्यान खडकी, सावर्डे आनी मासोड्डेच्या 10वेच्या भुरग्यांक पुस्तकां पावली। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट।